गोंय सरकाराच्या भलायकी संचालकाच्या जोडपालवान बेतके खांडोळा पंचायतीन पौष्टिक आहार बाबतीत गांवांत जागृताय करपाक जागृताय शिबीर आयोजित केल्ले। हाका थळाव्या लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। RDX गोवा खातीर बेतकेच्यान महेंद्र गांवकार। हेच्या मागचो उद्देश म्हटल्यार जे आताचे हे आमचे जीवन पद्धतीचे हे खूबशे प्रकार बदललेले आसा, त्या कारणान हे कार्यक्रम सादर करून लोकां मदीं एक जागृती निर्माण करून जे की आमी कितें खावंक जाय कितें नाका, भुरग्यां बाळांचेर कशें आमी तांकां आहार दिवंक जाय। कारण आतांची भुरगीं म्हणल्यार आमचें फुडलें भविश्य जावन आसा, तेंचे योग्य निगा राखपाक लागून तशेंच तेंची शरिराची बरी वाड जावपाक लागून हो कार्यक्रम आयज आमी आयोजीत केल्लो आहा। कारण तेंचे पेरंट्स जे हांगासर उपस्थित आहा ते तांकां बरें म्हाका दिसता घरा कडेन वचून बरें तांकां आहार म्हटल्यार कितें चडश्यो आमच्यो जिवनान येणाऱ्यो तांती, नुस्तें, भाज्यो, तशेंच आमकां थोडेशे रायस तशेंच आनी इतर खुबशे आमचे आहारान हे सदां आमच्या जेवणाक आसूंक जाय। तशें कडधान्य तेन्ना हे इतले आमचे कार्यक्रमांसून साध्य जाता ह्या लोकां पर्यंत ही जागृती जावची आनी हे प्रत्येक घरान हे अशे पदार्थ करून आमच्या भुरगीं जी आसा ती तेंच्या शरिराक लागून हे योग्य तांकां वाडचे आनी तेंचें शरीर बरें बळकट जावन ही येणारी पिढी आमची बरी सुदृढ जावची। असले कॅम्प सगळ्या पंचायत मंडळांनी घेवपाक जाय। हेजो जणू करून हो फायदो सगळ्या आमच्या नागरिकांक जो आहार जो पद्दत जी आसा, आयज आमी चडशे फास्ट फुडाचेर कडेन वयता। सगळे गजाली ज्यो स्थानीक ज्यो भुरग्यांक ल्हानपणा पासून आवयचें दूद आनी ज्यो भाज्यो आनी जे आहार जो आसा तो वेगळो बरो मेळपाक जाय आनी तितूनच सगळ्याची भुरग्याची वाड बरी जाता। अशें सगळ्या पंचायतींनी श्रद्धा फटतेन हो बरो सुस्त कार्यक्रम हो केल्लो आसा आनी हेच्या फाटल्यान डायरेक्टर ऑफ हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेतके हेंच्यांनी तांकां पाठबळ दिल्लें आसा। तेन्ना हांव तसो असले कॅम्प आहा ते आमचे वळवय विलेज पंचायतींनी हांव ह्या उपसरपंच नात्यान हांव आयोजीत करपाची हांवें तयारी दवरलेली आसा। काही दिसांनी हांव असो कॅम्प वळवय आमच्या पंचायतीन घेतलो। From the 1st to the 7th of September, every year we celebrate the Nutrition Week. It is only to create awareness about good habits concerning nutrition, not just for that week but throughout the year which it has to be continued. Now over here we are having a program on a recipe competition. So many ladies were asked to prepare a number of food stuff, mostly dealing with the vegetables, and they were told that the food that they prepare, the recipes that they prepare should have energy foods, foods which will give them a lot of nutrition and increase their immunity, and also foods which will help in their growth. So you can see over here that there are different types of vegetables preparations, as well as chapatis are there, then parotas are there. So a lot of this we will be judging on this nutritious recipes that they have done to see which one carries all the nutrients that are necessary for a healthy growth in a child.